नाच्या हातांत आसा उचूच पडवत कोलकोलोये ताणेंच करून हाडल्या आख्खी प्रेतूक सगळो संवसार नाच्या हातांत आसा उचूच पडवत कोलकोलोये ताणेंच करून हाडल्या सोबेस बरा मुखार या ताका दिन वासुया तो दिन पडोवप आमचें दारों ताका वाखाणुया सोबेस बरा मुखार या ताका दिन वासुया तो दिन पडोवप आमचें दारों ताका वाखाणुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसूं मोगाचे भयणी भावानो आयज आमी चेडू भुरग्याक भेटयलेलो आयतार पाळटा चेडू भुरग्याक आपणावंक शिकोवंक आनी ताची राखण करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा मागुया आपलो हात बेऱ्या मोन्यांचेर दवरून जेजू ताचे सोवे मिलाग्र करता तशेंच आमचे जिवितान सोबार तरेच्यो मिलाग्री घडल्यात देव ह्यो मिलाग्री कोत्ता न्हय हांव ताचो गणगण करूंक बोगोर ओगेपणांतल्यान ह्या वर्साची गौंडीक विशय सांगता ते परी आमचेशी राव म्हणून ताचो खोल अनुभव घेवंक तसोच ह्या सेवा धर्माचो विशय जितले तांकां तो फरमायता तितले अदीक तें परगडटलीं आमचे दोळे मुखार धरून देवान आमचे सोबे केलां तीं अजेपां ओगेपणान हे मिसाण नियाळून वचून तीं संवसारान परगटूंक संतोसान हे मिसांत वांटो घेवया आयचे मिसाचें बलिदान भेटयता जूड आनी जेनेट डिसिल्वा आनी तांची फामील देवान ह्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया त्याच बरोबर आयज जल्माचो दीस समरमतात समिरा त्रेजा रॉड्रिगीस उतानिया पेशोतो झेवियर गुडिनो आनी कॉन्ड्रेड मास्करेनस हे आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपली उपोट बेसांवां आनी देणी ओतू म्हूण आमी मागुया आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां एका बेऱ्या आनी मोन्याक बरो करता तें आमकां मेळटा देवान आमची थंय असली जायतीं बरेपणां केल्यात गेल्ल्या फाटल्या सुमनांत देवान आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात सगळ्या बरेपणा पासून आमी देवाक दिनवासुया आनी आयज आमी केरीत भाशेन चेडू भुरग्याक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा आमच्या कुटुंबान आसलेल्या चेडू भुरग्यां खातीर आमच्या फिरकोसांनी गांवांनी आमच्या ह्या देशांत आसलेल्या चेडू भुरग्यां खातीर देवाक दिनवासुया जायते सुदारप आमच्या जिवितांत जाता ह्या चेडू भुरग्याक लागून तो तांकां फावो तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक आमचें मन उजवाडावंक देवाची कृपा आमी मागुया सोबार पावटी कुडीक देवाची बरेपणां आमी कुडीक नियाळूंक देवाक दिनवासूंक चुकल्या जायते पावटी कुडीक चेडू भुरग्यां सोवे जायती अन्याय अत्याचार आमी केला तर असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो करून सोगली म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध
ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावूंक पावता. तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्याचेर तुजी दयाल दीस घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून
कोरी स्वतंत्रताय आनी सासनाचें दायज आमकां फावो कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी रासोर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायास प्रवाद्यांच्या पुस्तका वेलें वाचप. भिवकऱ्या काळजा मनान धीर घेयात, भियो नाकात, ओ पोले तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोदूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उकडटले, बेऱ्याचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरबा भाशेन तोंडे उठ्ठले आनी मोन्यांच्यो जिबो सोंतासान गायतल्यो, कित्याक वराण्यांत उदक व्हांवता. कोरपल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोड्डी जमीन एक तोलें जाता. तानेल्ल्यो भुंयो जाता उदकाच्यो जोरी. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखार. तुमचो जबाब गावून जातलो. पोतून गावया. सोर्वेस्पोर सोदांच कोऱ्या उतराचो दुमालो भोगतल्यां खातीर तो न्हीद कोत्ता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता, कोड्ड्या सांगली दिता, सोर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब सोर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उकोडटा, बागोलेल्यांक नीट उबीं कोत्ता. सोर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब बऱ्या मनशाची सोर्वेस्पोर अपुरबाय कोत्ता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेच्या पिणकेन तुजो देव, तो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जबाब बागीवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोहिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार धरून 2 तोरांनी लोकांक वागोयनाकात. भांगाराची मुदी आनी नाजूक सोबीत न्हेसोवन घालूंक एक क्रेस्त मनीस तुमचे सोबेंत भितर सरलो म्हूण समजात. तशेंच बोंद्रां न्हेसलेलो एक गरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजूक सोबीत न्हेसोवन घालून आसलेल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या
मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव वो खाला म्हज्या पांयाचे मोणये लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण समजात. अशें करून तुमचेच मोदें भेद आनी वेगळोचार तुमी करतात की ना आनी खोटे निर्णय दिवपी मनसुबीदार तुमी जातात की ना. म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, आयकात. भावार्थान ग्रेस जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक भासायलोले राजवटकेचे दायजी करूंक जी कोण संवसारा प्रमाणे गरीब तांकां देवान विचून काडूंक ना जायत. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार उद्काराक बी रावया. सगळीं आमी गायन गावया. B9 5:25 तिसरो श्लोक B9 पेज 25. Sorves por तुमचे सोवे आसू. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिद्धोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलेच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक ताचे सुरशी हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागले. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून सुरसार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताची जिबेचो बांद पास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून ताका फॉर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फॉर्मायतालो तितली ओदीक ती परकोडटाली आनी तितली ओदीक अजाप जावन म्हणटाली. हाणें सगलें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्याक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणा दर एका फिरगोचेन SSVPची संस्था आमच्या दुबळ्या गरजेवंत भाव भयणी खातीर जायतो वावर करता. आमचे सिमनारेंत असली SSVPची संस्था आसा जातूंतल्यान ह्या दुबळ्या भाव भयणीक गरजेवंताक आमी दुडवाचो, वखदाचो, खाणा जेवणाचो जायतो आदार दिता. अशीच एक फामील आसली, ती गरजेवंत फामील आसली. आनीक आमी तांकां असोच तांकां दुडवाचो, जेवणा खाणाचो आमी तांकां आदार करतलो. आनी एका दिसाक अशेंच मिटिंगेक एक प्रश्न उपरासलो. एकलो कोण म्हणूंक लागलो, आमी तांकां आतां तांच्या पांयाचेर उबे रावंक आमी तांकां शिकोवंक जाय. तांणी आपल्याक वावर करून आपल्याचो फुडार बांदूंक तांणी प्रयत्न करूंक जाय. आनी तेन्ना आमी असो निर्णय घेतलो, आमी तांकां आमचे कडल्यान जाता तितलो आदार दितले.
तांच्या कुटुंबान एकामेका सोबत तितले संबंद बरे नासले. तो तांकां सुमानाक आमी भेट करूंक पयले तांचे संबंद बरे भाशेन करूंक वावुरले. तांचें घर तितलें बरें नासलें, तर तांच्या घराच्या वावराक आमी हात घातलो. मागीर आमी तांच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर लक्ष घातलें. जरी तर आमी तांच्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकयलीं जाल्यार फुडाराक ती शिकोन आपणाच्या पांयाचेर उबी रावतलीं हें चिंतून तांच्या शिकपाक आमी जाता तितलो आदार दिलो. मोनजाती तांच्या घरांत आमी पावयल्यो. हे मोनजातीचें दूद वो कितें तांतयां कितें मेळटात ती विकून ती आपल्याक दुडू एकठांय करूंक लागली. केन्ना आपल्या पोरसांत भाजीपालो झाडां फुलां लावन ती विकून आपले पयशे ती एकठांय करूंक लागली. तर भाव भयणो, आमी फकत तांकां पयशे आनी खाण जेवण दिवन तांकां तशींच दवरूंक जातलीं, पूण तांची सगळे वाटेच्यान उदरगत जावंक हें आमचें मोन जालें. When Jesus healed, he healed wholly. म्हणल्यार जेजून जेन्ना कोणूय मनशाताय बरेपण केलें, जेजून त्या मनशाचें सर्व उदारप करूंक जेजू वावुरलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच आमी पळयता. हो मनीस ताका फकत आयकूंक आनी उलोवंक ताका जायनासलें. जेजून एकाच उतरान हें म्हणून ताका आयकूंक आनी उलोवचें करूंक येतालें. पूण हो मनीस बेरो आनी मोनो आसलेल्यान जायत्या लोकां कडल्यान उणेपण घडयेक ताणें भोगलोलें. जायतो लोक घडयेक ताची फकाणां कोत्तालो, ताका घडयेक वायट उतरांनी पाचारतालो, वो घडयेक ताका आपले सोबेन घेनासलोलो. आनी ह्याच खातीर जेजू वळखून घेता आनी जेजू पयलो ताका लोकां मदलो कुशीन व्हरता. ताचे सांगाती एकठांय वेळ सारता. दुसरो, जेजू ताच्या कानांनी आपली बोटां घालता आनी तिपी काडून ताचे जिबेक लायता. तिसरे सुवातेर जेजू स्वर्गार आपले दोळे उबारून एक सुस्कार सोडटा. म्हणल्यार जेजू ताची काकलूत दिसता आनी ही काकलूत जेजू आपल्या कोरण्यांतल्यान दाखयता. ताका घडयेक केन्नाच कोणें घडयेक हात लावंक ना, कोणें घडयेक ताका सम्मान मान दिवन घडयेक वागोवंक नासलो. पूण जेजूक फकत ताचें उलोवप आनी ताका आयकूंक मेळोंक जाय इतलेंच घडयेक जेजूक नाका आसलें. पूण ताका ताची प्रतिश्ठा, ताची डिग्निटी ताका जेजू परतून दिवंक सोदतालो. बाबूनो, दुबावा विरीत आमी जायतीं जाणां दुबल्यांक गरजेवंतांक आदार करता. फकत दुडू आनी खाणा पिवणाच्यो वस्तू आमच्या लोकांक नाकात. शुभ वर्तमान सांगता, मनीस न्हयच उंड्या वरवीं जियेता, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या एकाक उतरा वरवीं जियेता. मनशाक आयज भाव भयणो फकत दुडू आनी खाणा पिवणाच्यो वस्तू नाकात. तांकां जाय आमचे कडल्यान एक बरें उतर, आमचे कडल्यान काकलूत, दया, मोयपास, इश्टागत. तर जेजू आयज आमकां पयलीं शिकोवन दिवंक सोदता तो म्हणल्यार जेन्ना आमी कोणाच्याच आदाराक पावता तेन्ना आमी ताका ही वस्तू दिवचे भायर तांकां एक बरें उतर दिवंक गरज. तांचे दया, काकलूत, मोग, इश्टागत आमी दिवंक गरज. ताका आख्खो मनीस कसो कोण भाशेन आमी वयर काडूंक शकता तें आमी करूंक गरज. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, एक गुरुजी खंय आसलो आनी ताचे जायते शीस भुरगे आसले. आनी तातूंतले 2 भुरगे एकदम बरे भाशेन शिकताले. परिक्षा जाली आनी हे दोनूय भुरगे बऱ्या मार्कांनी पास जाले. आनी गुरुजी जाणा जावंक सोदतालो की ह्या भुरग्यांक दुसऱ्या विशीं कितें शिकोण आसा. तेन्ना खंय ताणें पयल्या भुरग्याक आपयलो आनी म्हणलें, तुमी दोगांयकूय 1 मार्क्स पडल्या, तुमी बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्या, तर तूं ह्या दुसऱ्या भुरग्या विशीं कितें सांगूंक सोदता. ताणें म्हणलें, खंय गुरुजी, हांव एकदम बरे भाशेन शिकला, हांव समजून शिकून हांव बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. पूण तो दुसरो भुरगो तो बाय हार्ट करून तो पास जाला. आनी ह्याच खातीर तो एक बैल, ताका कांय सोजमना पूण बाय हार्ट करून तो पास जाला. तेन्ना खंय ह्या गुरुजीन ह्या भुरग्याक धाडलो आनी दुसऱ्या भुरग्याक आपयलो आनी ताका विचारलें, तूं ह्या दुसऱ्या तुज्या भावा विशीं कितें सांगूंक सोदता. तेन्ना खंय ताणें म्हणलें, गुरुजी, हांव एकदम बरे भाशेन शिस्तीन शिकलां, सगळें म्हाका सोजमता. पूण तो दुसरो आसा तो सारको ऊंट कशें, ताका कांयच कळना, तो बाय हार्ट करून सगळें पास जाला.
आनी तेन्नाकूय ह्याय भुरग्याक गुरुजीन धाडलो आनी दुसऱ्या दिसाक तांकांकूय जेवणाक ताणें आपयलें. गुरुजीन आपण्या फुड्यान बरें जेवण तयार केलें आनी तांकांकूय हाडून तोंड दिलें आनी तांकां म्हणलें, तूं काल ह्या तुज्या भावाक कोण ऊंट म्हणटालो, तूं काल तुज्या भावाक बैल म्हणटालो, आतां हें तुमी खायात. ही ल्हान घडणी पूण तांकां दुसऱ्याचें व्हडतेपण आनी बरेंपण मानून घेवंक हो गुरुजी तांकां शिकोवंक सोदतालो. आयच्या शुभ वर्तमानात जेजून केल्ली विस्मिता पळोवन सगळो लोक तोटाक जालो आनी म्हणूंक लागलो, हाणें सगळें बरें केलें, ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्याक जीब दिली. सगळ्या लोकांनी हें जेजू विशीं म्हणूंक ना. थोडीं म्हणूंक लागलीं तो बेल्झेबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटा. थोडीं म्हणूंक लागलीं तो नासरत गांवचो, ह्या गांवचें आनी कितें बरें येतलें. थोडीं म्हणटालीं तो थेव्याचो पूत, ताचे भाव भयण आमचे तीं जियेतात आनी रावतात, ताचे सोबे आनी कितें बरेंपण जाता. बाबूनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां दुसऱ्याचें बरेंपण ओळखूंक आमकां शिकयता. जायतो लोक ह्या संवसारांत बरो वावर करता. तांकां शाबासकेची आनी तोखणायची उतरां दिवचे सुवातेर जायते फावटी आमी तांच्यो टिका करता. तांकां फावो तो मान आनी सम्मान आमी दिना. आमी सोचमतां की दुसऱ्याक वयर काडल्यार आमी सोकला देंवतलीं. आमी जायते फावटी कडेन नोसायेन ह्या दुसऱ्याचो वावर घडीक पिड्ड्यार करूंक पावता. ह्याच खातीर कोण एकलो म्हणटालो, टू स्पीक इल ऑफ अदर्स इज अ डिसऑनस्ट वे ऑफ प्रेसींग आवरसेल्फ. जेन्ना तूं दुसऱ्याचें वायट उलयता तेन्ना तूं वांकडे भाशेन तुजीच व्हडवीक तूं करता. आनी निमाणे सुवातेर बाबून हांव एक फिरगोशेर आसतना आमी तरणाट्यांनी एका दिसाक ऑर्फनेजीन वचोंक थारायलें, हे अनाथ भुरग्याच्या घरांनी. आनी आमी लोकांक उलो केलो, तुमचे लागीं कितेंय घडटा तें तुमी दियात. दुडू दियात, वो कपडे दियात, खाणा पिवणाच्यो वस्तू दियात. आनी लोकांनी जायत्यो वस्तू आमकां फावो केल्यो. पूण तातूंत थोड्यो वस्तू आसलेल्यो जे भाशेन कपडे, थोडे सामके बुराक पडलेले, बोंदरां कशीं जालोलीं, बोंतरां कशीं आमी ताका म्हणटा, वो सामकेच पोन्ने जालोले असले कपडे आमकां मेळ्ळे. थोड्यांनी खाणा पिवणाच्यो वस्तू दिल्यो, बिस्किटी दिल्यो सामक्यो उण्या दर्जाच्यो. जायते फावटी असल्यो बिस्किटी आमी आमचे मोनजातीक पासून घालता. असल्यो बिस्किटी आनी खाणा पिवणाच्यो वस्तू थंय पावल्यो. आमी घेतल्यो, पूण बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमी तांकां भुरग्यांक व्हरून दिल्यो. बाबूनो, आयचें दुसरें वाचप आमकां शिकयता, क्रिस्ताचेर भावार्थ धरून दोन तोरांनी लोकांक वागय नाकात. आनी तो उदाहरण दिता, जरी तर एक बरो मनीस, गिरेस्त मनीस मुदयो घालून भितर सरलो आनी एक बोंदरा न्हेसलेलो एक गरीब भितर सरलो, आनी तूं त्या गिरेस्त मनशाक म्हणटा, यो आनी मानाचे सुवातेर बस, पूण त्या गरीब मनशाक तूं म्हणटा, तूं थंयच उबो राव, नाजाल्यार म्हज्या पांयाशी बस. इतलो वेगळोचार तुमचे मदें कित्याक, अशें भाग्योन जाकोब आमकां सांगता. बाबूनो, मोतीन धरून करस की दुर्बळा सोवे, गरजे वता सोवे देवाचे काळीज ओडटा. आनी जायते फावटी घडयेक आमी आमच्या जिवितांत हो वेगळोचार करता. गरीब गिरेस्तांक आमी ऊंच ऊंच उबारता जाल्यार दुर्बळांक आमी सोकला शेवटिता. सांगलोले घडणेंत आमी जरी तर हें आमी एका गिरेस्त मनशाक जरी तर असलें कितें भायर काडलेलें जाल्यार लोक आमकां असल्योच वस्तू हाडून दिवपाचो काय दुबाविरीत ना. ती गरीब, ती अनाथ भुरगीं म्हूण तांकां कितेंय दिवपाचें काय, तर बाबून आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालूंक गरज. वेगळोचार आमी जिवितांतलो पयस करुया. गरीब तो आयज दुर्बळ आसा ताचे परिस्थितीक लागून. देवान तुका जाय तें दिलां, देवान तुका जायत्या बेसांवांनी भरला. गुरेक ताचे सुवातेर तूं आसपाचो, पूण देवान तुका तें निर्मूंक ना. तर गरीबा सोवे, दुर्बळा सोवे अदीक बरी आमी जावंक वावरुया. आयज आमी चेडू भुरग्यां खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटा. जायते वायट आमच्या चेडू भुरग्यां सोवें घडटा. जायतो वेगळोचार आमच्याच कुटुंबान, क्रिस्तांवाच्या कुटुंबान चेडू भुरग्यां सोवें घडटा. आमच्याय कुटुंबान घडये जाता आसतलो. चेड्याक अदीक मान, चेडवाक उणो मान. तर आयज जेजू आमची मोनां उजवाडावंक आमकां आपयता आनी शिडकायता. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून सगळ्या दाय बरेंपण दाखयलें. आमी जेजू असलें उदार मोन आनी काळीज आपणावंक ताची कृपा आमकां मागून घेवया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे सांबावलो, आंकवार मारयेतायन जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचो हात आपले पोरजेच्या जिवितांत अणभवून दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांनी पोरजेची सेवा करूंक, तांचे प्रश्न सुटावे करूंक, बरे तेर निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सोबार तोरेनी आमी देवाचो हात आमच्या जिवितांत अणभवता. हो देवाचो हात आमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी एकामेकाक अणभवूंक दिवंक बापाची कृपा मागुया. आजून पासून थोड्या सुवातांचेर चेडू भुरग्यां सोवें जायती अंतोर केल्ली दिसून येता. असल्या मनशाची मनां उजवाडाय आनी चेडू भुरग्याक समाजान आपणावंक आनी तांची राखण करूंक बापाची कृपा मागुया. कोविड-19 हे महामारेक लागून जायते प्रश्न, कोश्ट आनी दूख आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत उप्रासलेले आसा. हे महामारी कोबार जावन आमच्या जिवितांत संतोष, शांती आनी बरेपण येवंक बापाची कृपा मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, काय आमच्यो गोरसो, आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी दयाळ दीस तांचेर घाल आनी आमच्या जिवितांत सगळ्या सोवें बरेपण आनी मोग आमी दाखोवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ही आमी मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोनिंग आमी गायन गावया. बापाक मानना C8 पान 31, C8 पेज 31. Side
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तूं कोरे भक्तीची आनी शांतीची ही जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र कुटान वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावूंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोत्सवता वरवीं पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर सयत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पोरसा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता. Dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Dolbaraco सर्वेस्पर तूं. Zorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Zorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Uzorgi tuka zojcu. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. Uzorgi tuka zojcu. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घुटपूर घोटुया. Gesù vero, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागयोन सुसे तिचो पोती बागयोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता छळण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
शेडयांक गांवदार जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना हें गायन गावुया. D40 पान 70 D46 पेज 74. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या पावाडत्यांक तू पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे उमळीत मास रगत घेवन आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारा जावंक पावू. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. सगळीं बसूया. भाव भयण, तुमी जाणा ते भाशेन आमी आमचे पॅरीश कम्युनिटी सेंटर हो वावर आमी हो वावर चलता, ताका आमकां दुडवाची गरज आनी ह्याच खातीर आतां आमी हे सेकंड कलेक्शन करतले. तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज सांजे मोन सायबिणीच्या मानाक नोवेन तेर्स आनीक मीस सांजे 5:30 वाजता.
आज शिक्षकांचो दीस. किरीत भाशेन दर एका शिक्षका खातीर आमी देवाक दिनवासता. तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद आनी देणी आमी मागता. सप्टेंबराचे 8 वेर बुधवार जाल्ल्यान पेरपेज सोकोर सायबिणीचे 9 सकाळीं 7:30 वाजता जातलें. 10 बुधवारांतलो 3रो बुधवार. मांडावळ करूंक ओडले बाट 1, 2 आनी 3. त्या दिसा सायबिणीची जल्माची परब, फिस्ट ऑफ द नेटिविटी ऑफ आवर लेडी. मिसां सकाळीं 6:30 आनी 7:30 वाजता कोंकणी भाशेन. इंग्लीश भाशेन मीस 8:30 वाजता. सांजेर पोरबेचें मीस 6 वाजता. फादर सातुनीन कुलासो देवाचे उतर पुरगोडटलो आनी मिसाचें बलिदान भेटयतलो. हो दीस आमी मादर्स डे म्हूण समरमता. आमच्या आवया पासत आमी मागुया. त्याच बरोबर लाकी मादर ही ड्रॉ आमी त्या दिसा करतलो. कोणेंय आपली नांवां दिवंक ना जाल्यार आवयांनी येवन ती साक्रिस्तीन येवन बरोवची. पोरबे दिसा भुरग्यांक कोणूय मिठाय वाटूंक सोदता जाल्यार वो चॉकलेट्स बिस्कीट कितें हाडूंक दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवन तुमी तें दिवचें. सप्टेंबराचे 9 तारखेर पॅरेबल्स ऑफ जिजस हो बायबल स्टडी कोर्स आमी 9 सुरू करता. सांजेर 6 ते 8 वाजता हो कोर्स जातलो. सप्टेंबराचे 10 शुक्रार सांजेर 6 वाजता मीस. फुडल्या आयताराक सप्टेंबराचे 12 आमचो पादविकार फादर सिप्रियान हाचो वाडदीस. तर ह्या सुमनान आनी किरीत भाशेन ह्या दिसाक ताचे पासत आमी मागुया. सप्टेंबराचे 13 ते 18 पर्यंत मॅरेज इन्स्ट्रक्शन्स ओ कोण लग्न जावंक सोदतल्यांक आमी खिरीत शिकोवन दितलो. तर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी पासून कोणूय लग्न जावंक सोदतात, लग्न जावचे आसात, तांकां ही शिकोवण गरजेची. तांणी हे शिकोवणींत वांटो घेवचो. सप्टेंबर 13 to 18 फ्रॉम 6 to 7 PM. तशेंच सप्टेंबराचे 13 PPCची जोमात 6:30 वाजता PPC वांगड्यांनी वांटो घेवचो. आमच्या आस्काऱ्या भाग्यो सान मिंगेलेची परब ऑक्टोबराचे 3 तारखेर 10 दिसांची आत्मीक तयारी सुरू जाता. सप्टेंबराचे 24 तारखेर. कोविड-19 महामारीक लागून केसी वाडटात ते पळोवन घरान मेदाल मिलावक सायबिणीची भेट आमी फुडें दवरल्या. सगळें बरें आसो जाल्यार सान मिंगेलेचे परबी उपरांत सायबिणीची मुर्ती आमी भायर काडटल्यो. डायसिजन डिरेक्टरी म्हणल्यार सगळे फिरकोसांची माहिती, फोन नंबर, इगोर्जेचे फोन नंबर, दर वर्सा एक बूक भायर सरता आमच्या डायसिसाचो. सो कोणाकूय ही डिरेक्टरी घेवंक जाय जाल्यार तुमी साक्रिस्तीन येवन ऑफिसान येवन ती घेवची. ताचें मोल 120 रुपया. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता नवशीन, 8 वाजता PPC, 9:15 इंग्लीश आनी 5:30 वाजता सिनियर सिटीजन्स. मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट, आमी ताका कापल्स फॉर क्रायस्ट अशें म्हणटले. ती तरणाट्यांक 21 ते 35 वर्साच्या तरणाट्यांक सप्टेंबराचे 19 10:30 ते 12:30 वाजता एक प्रोग्राम, ऑनलायन प्रोग्राम करतात. हाची म्हायती तुमी नोटीस बोर्डार पळोवची. आनी डेडलायन फॉर रेजिस्ट्रेशन 17 सप्टेंबर. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार शेवटाक गायन गावया. देवाक दिनवास. F6 पान 508. F6 पेज 88. Dinvas, Eva Arga, Jesus songi amka bichoy. Deva dinvas, Deva Arga, Jesus